आयज NSY Goa along with Goa Pradesh Youth Congress met the chief engineer of PWD regarding the most important issue which is faced by thousands of youths of Goa. तुमकां खबर आसतलें 2021 त्यांना PWD एक्झाम झालेली फॉर JEE पोस्ट अँड टेक्निकल असिस्टंट पोस्ट. बिकॉज ऑफ मॅन्युप्युलेशन, बिकॉज ऑफ ब्राईब टेकन बाय द मिनिस्टर, 35 लाख 30 लाख तेन्नाचे मिनिस्टरान घेतलेले. आणि हे चार्ज तेन्नाचो आमदार आणि आता तो मंत्री मोन्सेरातान सुद्धा केल्ले की दॅट स्कॅम वॉज 70 करोड स्कॅम. खुबशे भुरगे कोर्टान सुद्धा गेले, मागीर ते पोस्ट होल्डर असले. ओके, आता तो मंत्री री एक्झाम करता. री एक्झाम करताना आताचे जे स्टुडंट्स आहात 2021 आणि 2022 तांकां तो इन्क्लूडूच करना. तो हे सिद्ध जाता की थ्रू दीस एक्झाम जे भुरग्यांनी तेन्ना 35 लाख त्या मंत्र्याक दिल्ले, ह्या मंत्र्याक हेंच्यांनी 35 लाख दिला आणि हेंकां तो अकोमोडेट करूंक सोदता. तेन्नाच्या गव्हर्मेंटान डबल इंजीन सरकारान 70 कोटीचो स्कॅम केल्लो. आता डबल इंजीन सरकारान डबल स्कॅम केला, 140 कोटीचो स्कॅम करपाक सोदताय. सो दिस एक्झाम इज डायरेक्टली अ बॅकडोर एंट्री टू दोज पीपल हू हॅव पेड द मिनिस्टर 35 lakhs अँड टू अकोमोडेट देम. सो हे सांगपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार जेन्ना एडवर्टायजमेंट जालो पेपरांनी रिगार्डींग दीस पोस्ट, जेईचो खंयच मेन्शन नासलो हांगा. सो जेई ते एडवर्टायजमेंट हेंच्यांनी करूंकूच ना. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंट डजंट वॉन्ट टू टेल द यूथ दॅट देर इज अ JEE ओपनिंग. ते हेंच्यांनी JEE पोस्ट ऑलरेडी विकलेले आहा. सो हेंच्यांनी विकलेले आहा म्हणून हे JEEचे पोस्ट लोकांक सांगूच सोदना. सो कितलेशे भुरगे जे आमचे भुरगे फ्रॉम 21, 22 पास आउट जाला. एवरी इयर 1500 भुरगे पास आउट जाता. 1500 भुरगे. तो दोन वर्सान 3000 भुरगे जाले. सो 3000+ स्टुडंट्स जे आहा दे आर डिप्राइव्ड बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू सीट फॉर दीस एक्झाम. बिकॉज ह्यो जो गव्हर्मेंट आहा, ह्यो गव्हर्मेंट फक्त जे कोण पयशे दिला तांचे खातीरूच काम करता. आनी आतांचो जो निलेश काब्राल मिनिस्टर आहा, तेन्ना ते मिनिस्टराक लोकांनी घरांत हाडलो. आनी ह्यो तेजो नेबर कुडचोडे काट्यार पास जाल्लो मंत्री. ह्यो काटार पास जाल्लो इलेक्शनाक ह्यो मंत्री एकाय लोक घरा हाडटले. समज ह्यो सुद्धा 70 कोटीचो स्कॅम केलो जाल्यार हेंच्यांनी आतां 140 कोटीचो स्कॅम करपाचो प्रयत्न आहा. लोक आनी आमचे गोंयचे पेरंट्स आपले भुरग्याक इंजिनियरींग शिकपाक लायता. लाखांनी पयशे दिवन इंजिनियरींग शिकता भुरगे गोंया भायर वचून शिकता, लोन काडून शिकता. आनी जेन्ना हेंच्या दोळ्या मुखार जेन्ना एक्झाम येता तांचे शिकिल्ले सब्जेक्टाची JEEची एक्झाम, TAची एक्झाम तांकांच बसपाक मेळना. दिस इज नथिंग वर्स दॅन दीस कॅन हॅपन टू अ इंजिनियर. लाखांनी भुरगो दिवन शिकता, लोन काडून शिकता, गोंया भायर घरा भायर वचून शिकता आनी तेका समज एक्झाम आन्सर करपाक मेळना. नथिंग वर्स कॅन हॅपन टू अ इंजिनियर. सो दीस इशू वी हॅव टोल्ड द चीफ इंजिनियर आनी ताका सांगला की अलाव करचे जे न्यूली पास आउट ग्रॅज्युएट्स आहा ऑफ 21, 22 टू अपियर फॉर दीस एक्झाम. आनी दुसरो डिमांड जो आमचो असो आहा की आता जी एक्झाम शेड्यूल जाला हे एक्झाम 15 दीस फुडें ढुकलची आनी नवे जे भुरगे आहा तांकां इनवॉल्व करचो, तांचे पार्टिसिपेशन करचो. आनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान ही एक्झाम जावची. तुमकां खबर आसतलें, तुमकां याद करून दिता हांव, विजिलन्स डिपार्टमेंटान एक इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. 21 विजिलन्स डिपार्टमेंट कमिटी फॉर्म जाल्ली. चीफ मिनिस्टर म्हणले 3 मेंबर्स कमिटी फॉर्म जाला म्हणून. आतां 2 वर्सां जाली, अजून पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन सोंपना. ही कसली इन्व्हेस्टिगेशन? हे सिद्ध जाता की इन्व्हेस्टिगेशन इज कॉम्प्रमायज्ड. गोवा गव्हर्मेंट, द चीफ मिनिस्टर निलेश काब्राल हेंच्यांनी पयशे घेवन ह्यो कॉम्प्रमायज केला. इन्व्हेस्टिगेशन सोंपत ना हेंची. दॅट इज वाय अ इंडिपेंडंट, अ हाय लेवल कमिटी अंडर रिटायर्ड जज शूड बी फॉर्म आनी इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जावंक जाय. आनी एक्शन शूड बी टेकन अगेन्स्ट दोज हू आर इन्वॉल्ड. आनी चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता हांव, ही इज अ एड्युकेशन मिनिस्टर. ते खबर आहा की भुरगे कितले पास आउट जाता इंजिनियरचे. खबर आसतना तो त्या भुरग्याक अलाव करना आन्सर करपाक. हे सिद्ध जाता की चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दीस स्कॅम. समज चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व ना स्कॅमान जाल्यार चीफ मिनिस्टरान ही एक्झाम स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान करची. कित्याक कालूच ताणें 2 दीस पयलीं स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑन केला. तो 15 दीस फुडें ढुकला. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान ही एक्झाम करात, ना जाल्यार ह्या एक्झामीन सुद्दां व्हडलो घोटाळा आहा. तो घोटाळा आडोवपाक कोणूच शकना. तो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन शूड कंडक्ट दी एग्जामिनेशन. ह्या गव्हर्मेंटान कितें तरी गडबड आहा, खंय तरी मिस्टेक जायत आसता. आनी म्हाका दिसता ह्या PWD डिपार्टमेंटान प्रेशर आहा. कित्याक आमी 21 यूथ काँग्रेसान, गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेसान हो मुद्दो उठयलेलो 21 की ह्या PWD रिक्रुटमेंटान स्कॅम आहा म्हणून. ते विजिलन्स, ते मॅटर विजिलन्सान गेले. विजिलन्सान वचोन ते हायकोर्टान एक डायरेक्शन दिले की ते तुमी स्क्रॅप करा. ते पळय लिस्ट काडले, फायनल लिस्ट काडले, ते स्क्रॅप केले तेंच्यांनी. कित्याक तितून सिद्ध जालेले जो गेल्या गव्हर्मेंटान मिनिस्टराचो घोव MLA आहलो पणजेचो,
तेणेन सारके मिडियाचेर तेणेन एलिगेशन चार्ज केल्ले की देन PWD मिनिस्टरान 70 CRाचो स्कॅम केला म्हणून आणि त्या बरोबर हे सिद्ध जालें की ते लास्ट टायम 21 जे रिक्रुटमेंट प्रोसेस आसले ते स्कॅम आसलो सेम ते आतां परतून बॅकडोर एंट्री करून सो आमी येयल्ले PCक मेळपाक PC नासलो म्हणून आमकां चीफ इंजिनियर मेळ्ळो मापणे बाप आणि तेणेन मागीर DAक आपयलो आणि DA वांगडा आमचे भासाभास जाली आमच्यांनी विचारले की हे पळय एडवर्टिजमेंट तुमच्यांनी घातला ते सारकें आहा तो म्हणटा तो काडून आपले हे काडटा आनी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक हे करता ब्लेम करता की ते इन्फॉर्मेशन अरे डिपार्टमेंटाक ब्लेम करून कितें फायदो तुमी व्हरचें ना तुमची जबाबदारी ना की एडवर्टिजमेंट लोकांशीन पावपाक म्हणल्यार कोण भुरगो आहा JEE आहा तूं पेपर वाचता तेजे JEEचे ना जाल्यार तूं फाल्यां रावतलो तो घरा कडेन विदावट एनी हे की बाबा आपले एग्जाम जातले म्हणून मागीर तो ताका कळटलें की बाबा JEEचे एग्जाम जाले काबार जॉब लागले तो कोण सिलेक्ट जालो प्रत्येक गोंयकाराक सांगूंक सोदता की तुमकां सगळ्यांक खबर आहा डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान ही तरी कामाक वचोंक जाय जाल्यार हुंयचे तरी कोणाचे तरी बॉलस गरम करपाचे आहा जाल्यार हे आतां सिद्ध जाला लास्ट टायम 70 CRाचो जाल्लो आतां हे डबल इंजीन सरकारान हे डबल रेटीन विकपाचे प्रयत्न आहा 140 हो आमचो चार्ज यूथ काँग्रेसाचो आनी NSUआचो चार्ज की ह्यो गव्हर्मेंट आहा पळय तो 140 CRाक हे जॉब्स विकपाक भायर काडटा JEEचे मेन्शन ना मागीर हेंकां विचारल्यार हे म्हणटा पब्लीक इन्फॉर्मेशनाक विचारचें पडटलें आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना हायकोर्टान तुमकां डायरेक्टीव दिला जाल्यार तुमी ते बाकीच्या स्टुडंट्सांक कितें करतले तांकां कितें अश्युरन्स आहा अरे तुमी सांगा न्हू की बाबा ते ओके तुमी म्हणटा की उरलेले 400-450 सुमार कोण पोस्ट आहा पळय ते तांकां पयले दितले मागीर तुमकां दीत हे तरी अश्युरन्स दिया हेय दिवंक ना आं तुमी 3500 सुमार स्टुडंट्स आहा तांकां सगळ्यांक घेया अरे हाव वील यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट जेन्ना तुमी सगळ्यांक इनवॉल्व करतले तेन्नाच तुमकां कळटलें की बाबा इंजिनियर कोण मेरिटाचेर कोण येयला आनी कोण फीट आहा ह्या पोस्टाक ना तांकां तें नाका तांकां फकत जाय बॅकडोर एंट्री तांकां फकत जाय आपले बॉलस गरम करपाचे आमी चार्ज करता परतून की हे गव्हर्मेंट लास्ट टायम तेंच्यांनी तेंचोच MLAन सांगला 70 CRाक स्कॅम जाला PWD रिक्रुटमेंटान ह्या फावटी आमी सांगता की हे आतां डबल इंजिनान डबल रेटींग यूज सोदता 140 CR अरे तुमचे कडेन देवाचे मनीस आहा ते तुमी उलयता मरे देवा कडेन तुमच्यांनी कितें देवान तुमकां सांगला की हे करूं म्हणून आं आमी हे विचारूंक सोदता हे जे कोण मिनिस्टर आहा बाबा तुमी हे सिद्ध करा शिस्त हाडा डिपार्टमेंटान शिस्त हाडा पोत्तून सांगता डिपार्टमेंटान शिस्त हाडा नाजाल्यार आमी पोत्तून येतले PC पोत्तून मेळपाक येवपाचे आमी कित्याक ह्या विशयाचे सुटावो मेळपाक आमी झगडटले आनी फुडें वयतले जाय जाल्यार आमी कोर्टानूय वयतले तुमी हे सारके स्ट्रीमलायन करा स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर आमी गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता तुमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर हे रिक्रुटमेंट हाडा आनी फुडें करा आनी नवे भुरगे कोण आहा सगल्यांक वांगडा व्हरा गोंयकार कोण भुरगे पास आउट जाला सगल्यांक तुमी वांगडा व्हरा आनी तांकां सिलेक्शनाक एग्जामिनेशनाक अपियर करून चान्स दिया